प्रेस मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी इल्लेशे शॉर्ट नोटिसार तुमी हांगा येयले म्हणून. आनी तशेंच आमचे टॅक्सीचे लिडर सगळे, जी सगळी असोसिएशनां नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा सगळे मेंबर आमचे आनी प्लस तेंचे लिडर हांगासर येयल्ले आसा म्हणून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज प्रेस घेवपाचें कारण एकूच आमचें की जो मोविन गुदिनून स्टेटमेंट केलो ॲप एग्रिगेटरा बद्दल, गायडलायनी बद्दल, तेंच्यांनी इन हावजान उबे रावन सांगलेलें की 20 ते 25 तारखे भितर आमी सगळे स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी बसका करतले, मिटींग जातली म्हणून. सो आयज काल तेंच्यांनी खंयसरूच चेंबर ऑफ कॉमर्सान मिटींग घेतली, थंयसर ओला, उबर, रॅपिडो हांकां हाडले आनी मिटींग केली. सो हेचो आमी पूर्णपणे निशेध करता, कारण तेंच्यांनी आमकां सांगलें, CMन हावजान बसून सांगलेलें की खंयचेच भायले एग्रिगेटर गोंयान येवचे ना म्हणून. सो आनी ह्यो आयज कालचो स्टेटमेंट सरसर चुकीचो जाल्लो आसा तेंचो मोविन गुदिनूचो. सो आमी पूर्णपणे निशेध करता आनी सरकाराक सांगूंकूय सोदता की गोंयभर हेजेर आंदोलन जातलें. तुमी जर हे एग्रिगेटरांक तुमी जर प्रमोट करूंक सोदता, तुमी हांगासर हाडूंक सोदता, कारण तुमी जे विकसीत भारत म्हणटा पळय 2037, म्हाका दिसना की 2027 तुमी हांगा उरतले. जर तुमी आमचे नीज गोंयकारांचो पांय जर पोटार तुमी पांय थेयतले जाल्यार 27 तुमचो गॅरंटी उरची ना हांगासर. सो सरकारा कडेन विनंती करता की जे तुमी स्टेटमेंट करतात पळय ते पूर्ण आमकां स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय स्टेटमेंट करूं नाका, कारण आमी तुमचे कडेन विनंती केल्या. आमी प्रत्येक MLAक ऑलरेडी निवेदन पत्र धाडलेलें आसा की आमकां कॉन्फिडन्सान घेवचे, बसोवचे आनी तेजेरूच पूर्ण कितें तो ॲप एग्रिगेटरा बद्दल भासाभास जावची म्हणून. सो आतां हेजेरूच फुडें आमचे कडेन उलयतलो आमचो पूजन. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं म्हणटा. ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुडिनो कॉमिक शो जाल्लो आसा. कॉमिक शो कित्याक म्हणटा, तो ही इज नॉट अवेअर वॉट इज टॉकिंग अबाउट. तेकाच खबर ना तो कितें उलयता. तो कालच्या स्टेटमेंटान दोनदा तो स्वता कॉन्ट्रडिक्ट केलो हेणे. पयलीं म्हणटा तो आय एम डुईंग दीस इन द फेवर ऑफ गोवन्स टू प्रोटेक्ट द गोवन्स. मागीर म्हणटा तो वी हॅव एग्रिगेटर्स लायक उबर, ओला, रॅपिडो आर दीस गोवन्स. तेका समजना तो कितें उलयता. तो सेकंड टायम तो कॉन्ट्रडिक्ट करता कितें, वी वॉन्ट टू गो इन अ डिजिटल वे, वी वॉन्ट टू प्रमोट गोवा's tourism, we want to help the locals, we want to help the locals with the businesses. खूब ताणें स्टेटमेंट दिले. नेके सायडीक सरकार तेंच्यांनी स्टेटमेंट दिल्लो की आमी भायले एग्रिगेटर गोंया घेवचे ना, भायले कंपनीज गोंया घेवची ना. मोविन गुडिनो खंय तरी म्हाका दिसता लोकल्सांक तेका लोकल्स नाका कशें, तेका भायले लोक हाडून तेका प्रमोट करूंक सोदता. तो कॅपिटलिस्ट गव्हर्मेंट म्हणटा पळय तशें करूंक सोदता. जे गोवन एंटरप्रेन्योर्स आसा, जे गोंयकार आमचे टॅक्सी भाव आसा, रेंट अ कॅब आसा, स्मॉल शॅक ओनर्स आसा, स्मॉल हॉटेल ओनर्स आसा, तांकां तो त्रास करूंक सोदता. गोवाची टुरिजम तो म्हणटा आतां डिक्लायन जाता. गोवाची टुरिजम डिक्लायन समज जाता, आय डोंट नो फॉर अ शुअर फॅक्ट दॅट डिक्लायन जाता काय ना, पण जाता जाल्यार हेज्या कारण जाता. तो सगळ्या स्टेक होल्डरांक घेवन वांगडा चलना, सगळ्या स्टेक होल्डरांक त्रास करता. क्लासीक एक्झाम्पल आमचे टॅक्सीकार भावांचे, त्यांच्या पोटार तो पांय धरूंक सोदता. असल्यांनी तूं गोंयकारांक फुडें कसो व्हरतलो, असल्यांनी तूं गोंयकारांक स्वता इंडिपेंडंट कसो करतलो हें म्हाका समजून येना. आनी तो एक सद्दां आपले स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करता. इतलेंच म्हणून थँक्यू म्हणूंक सोदता. फुडें आमचो चेतन बाबूल येतलो. सगळ्यांक गुड इवनिंग. उलयता आसतना जेन्ना एसेंब्लीन हांव कंटिन्यू एसेंब्ली फॉलो करतालो, हांव जी एसेंब्ली 18 दीस जाली, हांव 18 दीस एसेंब्ली फॉलो केल्या आनी 18 दीस एसेंब्लीन आसता कारणान हांवें प्रत्येक जाणाची स्टेटमेंटूय पळयला. स्टेटमेंट पळयता आसतना एकूच आसा की ऑनरेबल CMन, चीफ मिनिस्टर वो मुखेली आहा गोंयचो, तांणी एक उतार दिल्लें की जशें बंटीन सांगला तें की आपूण 20 ते 25 तारखे पर्यंत आपूण कितें तें हेजे टॅक्सीवाल्यांक हाडून ताजेर भासाभास करतलो म्हण. पूण आज खंय तरी अशें दिसून येता की हे खंय तरी 30-40% कमिशनाची गजाल चालू आसा अशें दिसता. कित्याक जेन्ना आमी गोंयकार, आमी हांगासले भुमिपुत्र आनी भलतेच भुमिपुत्राचें तुमी बील पास करता. जेन्ना आमी गोंयकार, आमी म्हणटा अतिथी देवो भव, आमी म्हणटा आमी ह्या ट्युरिजमाचे राखणदार,
जेन्ना आमी हे म्हणटा आसतनाच तेंच्यांनी हे पळोवपाक जाय की जेन्ना आमी आमचे आजे पणजे जे पयलींच्या काळान टॅक्सी जेन्ना टॅक्सी नासल्यो तेन्ना त्यो एम्बॅसिडरी म्हण दुसरे तितून धंदो करून हो ट्युरिझम वाडयल्लो कोणी आमी वाडयल्लो आनी आज आमी रिक्वेस्ट करून करून जवळ जवळ म्हाका दिसता 7-8 वर्सां जाली आनी हो ट्रान्सपोर्ट जो मिनिस्टर आसा हेका हो बैल जाल्लो आसा हेच्या गळ्यान घंटा बांदपाची उरल्या फक्त आनी ताका सांगिल्लें तुजे कडेन जर 7 वर्सां जायना जाल्यार तूं रिजायन जावपाची गरज आसा म्हणून आज तूं तें रिजायनूय जायना आज तुवें कितें दाखोवन दिला तुजे कडेन जर प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तूं सांग मरे तूं धाकटुलो पायण्यातलो भुरगो कसो ओग्गी रावता कित्याक तूं सांग सीएमाक बाबा आपल्या कडेन हे ट्रान्सपोर्टाचें जायना आनी कोणाक दी म्हणून काबार आज तूं 6 वर्सां ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री घेवन खंय वयता कितें करता कितें चल्लां हें तेणें आज दाखोवन दिवपाक जाय दुसरी एक गजाल हांव उलयतां जेन्ना तो म्हणटा गोंयकाराची चॉयस म्हणटा तो की गोंयकारांक जे गोंयच्यान ताका 74 या 78 समथींग % लोकांनी सांगला खंय ताका कॅब एग्रिगेटर जाय म्हणून हांव मानता चल सांगला आसतलें तुका ह्याच लोकांनी गोंयच्याच लोकांनी तुमकां 33% दिला आनी 76% लोकांनी सांगला बीजेपी गव्हर्मेंट नाका म्हणून बीजेपी गव्हर्मेंट नाका म्हणून ते तुमी कशें पळयतात जर लोकांचे तुमी आयकता जाल्यार हे तुमी लोकांचे आयकपाक जाय न्हू तुमी रिजायन जाय सगळे जाय गव्हर्मेंट हे करात दुसऱ्यांक दिया चलोवपाक जेन्ना तुमी 33% आसून आयज गव्हर्मेंट फॉर्म करूंक शकता जाल्यार आमी टॅक्सीकार इतली कम्युनिटी आसून तुमी आमचे आयकून कित्याक घेना हे खंय तरी आयज गोंयकारांनूय समजपाची गरज आसा म्हाका चड उलोवपाचें ना सगळें उलोवपाक आसा पण म्हाजें इतलेंच म्हणणें जेन्ना तुमी सांगता फुडच्यान हावजान तुमी बसून सांगता की टॅक्सीकारांक तुमी आपयतले आनी तेंचो प्रॉब्लेम जो रिझॉल्व करतलो म्हणून लास्ट एसेंब्लीकूय सांगिल्लो की एसेंब्ली सेशन चालू बंद जावन आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करतले म्हणून गेल्या एसेंब्लीक जावंक ना ह्या 18 दीस एसेंब्ली जाली 18 दीस एसेंब्ली तुमी आश्वासनां दिता आज तुमी कसली फटिंगपणां उलयता हे आयज गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा आनी सगळे स्टेक होल्डर्स आयज हांगासर बशिल्ले आसा सगळे जाण सगळे आपल्या आपल्या असोसिएशनाचे सगळे टॅक्सीकार गोंयभर टॅक्सीकार हांगा बशिल्ले आसा आयज ही जनता पळयता आमी डिजिटल खंयच जायना म्हणूंक ना आमकां जे डिजिटायजेशन जाय ते आमी टेबलार बसून कशें आमकां जाय ते करपाक जाय ह्या खातीर आमी तांचे कडेन टायम मागिल्लो पण आज ते खंय तरी अपयशी थारल्या तांचे कडेन आन्सर ना म्हाका जरी अशें दिसता आतां आय एम सो सॉरी टू से दीस पण म्हाका अशें दिसता तेंच्यांनी खंय तरी ओला उबेर आनी रॅपिडो कडेन खंय तरी पयशे उखल्लेले आसा आनी त्या पयशा खातीर अशें म्हाका दिसता त्या पयशा खातीर तांची मिटींग तांणी पयली घेतली आनी आमकां फाटीं दवरला अशें जावपाक जायना हे कमिशन बेज जे आसा पळय सरकार हे खंय तरी लोकांनी सजमोन घेवपाक जाय गेल्या फावटी तेंच्यांनी जेन्ना हे येयल्ले हांगासर कितें म्हणटा ते आमची ती ओला उबेर ते गोवा मायल्स तेन्नाय तेंच्यांनी पयलीं तांकां हाडिल्ले आनी आमी भायर आशिल्ले आनी ते भितर कॅबिनान आनी आमी भायर आनी तेजे उपरांत आमकां येला सो अशें जावपाक जायना गोंयकाराचो सरकार काय हो सावंतवाडी सरकार तो आयज तेणी दाखोवन दिवपाची गरज आसा हो गोंयकाराचो सरकार म्हणून हांव इतलेंच सांगता आनी मायक पास करता थँक्यू नमस्कार आयज आमचे मान्यवर आसले आमचे लिडर्स ते जायते उलयल्या हांव एक ल्हानसो टॅक्सीकार खूब वायट दिसलें आयज महाविनान जो स्टेटमेंट जालो त्या स्टेटमेंटाक पयलीं प्रथम आमी टॅक्सीकार म्हणून पयलीं निशेध करता सगळ्यांनी सांगलां अतिथी देवो भव म्हणून आमी मानताले पण म्हाका दिसता आयज ते मानूंक लागले अतिथी देवो तुमी मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालें आसतलें म्हाका दिसता ती अतिथी देवो भव म्हणून तांकां पयलीं घेतल्या कित्याक 30-40 आनी आमकां ते 70 करूंक सोदताले कोण जाणा पूण हांव सांगूंक सोदतां आमकां एक्रॉस द टेबल घेवन बसता म्हणून सांगलेलें न्याय देवतेचें ते म्हणटा आमची हावज हें न्याय देवतेचें मंदीर त्या मंदिराक आयज तेंच्यांनी खोल ठरयल्लें आसा फटींगपणां केल्लीं आसा तेन्ना हांव ह्या माध्यमांच्यान सांगता जर तर ही रावंड द टेबल बसून आमचे कडेन विचार विमर्श करिनासतना हें करतात जाल्यार हेका बंड पुकारपाची आमची तयारी आमी दवरलेली आसा तसोच माय बाबांचो सीएम प्रमोद सावंत सरकार येणीन आयज फटींगपणाचेर तेणीनूय मिडियाचेर येयल्लें आसा प्रिंट मिडियाचेर व्हरबली आमी कांय आयकूंक ना पूण तेजोय आमी निशेध करता
इतल्यानूच हांव सांगता कितें तर जाता तितल्या बेग्यान आमकां 20 ते 25 तारखेक तेणी सांगतलें बसयता म्हणून खंय बसयता तें अजून आमकां कळोंक ना. तेणी एक्रॉस द टेबल बसून म्हणून तुमचे विचार विमर्श करून आमी हेजेर तोडगो काडटलो म्हणून सांगलेलो. अजून मेरेन काडूंक ना. बेग्यांतल्या बेग्यार हेजेर तोडगो काडचो, नाजाल्यार तेणी आमी जें कितें बी प्लान आंखलेलो आहा तेका सामोर जावचो. इतलेंच म्हणून हांव हो तांकां इशारो दिवंक सोदतां. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें नांव सुनील नायक. हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून आयज ह्या सगळ्यांच्या फुड्यान बसून तुमकां सांगूंक सोदतां की जें पळय सरकार चलयता न्हू तें म्हाका जाल्यार एकदम रॉंग कशें दिसता. आयज मेरेन तेंच्यांनी रॉंगूच चलयलां. मातसो फाटीं वयता. जेन्ना पळय गोवा मायल्स येयले न्हू, गोवा मायल्स आमी खपोवन घेतल्यो म्हणून सरकार कितें चिंतूंक सोदता की आनीक हे बेज हाडून आमी खपतले काय म्हणून सोदता. म्हणल्यार आमी सरकाराक डायरेक्ट सांगता की आमी खपोवन घेवचे ना हे फावट. गेले फावट खपोवन घेतले कित्याक कोवीड लागले म्हणून आमी खपोवन घेतलेले. मात हे फावट कोवीड न्हू आनी कितें सुद्दां येयले न्हू जाल्यार हे कॅब एग्रिगेटर तुमी हाडूंक सोदता पळय ते आमी खपोवन घेवपाचे ना. तुमी आतां एक सांगा चवथ कोणाची? चवथ आमच्या गोंयकारांची. 27 तारखेर चवथ. काल जाली 19 तारीख. 19 तारखेर तुमी तांकां आपयता. कोणाक आपयता? तांकां चवथ ना. तांकां ओला, उबर, रॅपिडो तांकां चवथ ना. तांकां तुमी काल आपयता आनी आमकां चवथ आसलेल्यांक तुमी सांगता 20 ते 25 तारीख सुद्दां तुमकां आपयताले. अरे बाबा चिता, निवडून आमी दिल्या. ओला, उबर, रॅपिडोन तुमकां निवडून दिवंक ना हांगा येवन. आमच्या लोकांनी सगळ्यांनी मतां मारल्या तुमकां. ते विधानसभेन आमी धाडल्या तुमकां. कोणाची कामां करपाक आमची न्हू. लोकांच्या फुड्यान आमकां उतरां येयना. उतरां अशीं येवपाची तोंडाक ती आमी उलयना उतरां. आयज आमकां खूब दुखलेलें आसा. गोंयकारांक घेवन बसा मरे तुमी. त्या भायल्या लोकांक घेवन बसच्या पेक्षा आमी गोंयकार तुमकां दिसना. कितले फावटी तुवें केटा गेले यू टर्न मरे तुमचे परते. तुमी आमकां 2 तारखेर बसयता सांगले. 2 तारखेर म्हणल्यार ना मागीर आमी आपयता म्हणलेलो. म्हणून आमी मुद्दाम गेले फावट एसेंब्लीन गेले. 4-5 फावटी आमी एसेंब्लीन गेले पळोवपाक हे कितें उलयता थंय. एसेंब्लीन सांगले की कितें सांगलें तेणी आमकां की तुमकां 20 ते 25 तारखेक आपयता. तेन्ना एकट्यान कोणी तरी म्हटलें एमएलएन म्हाका रिमायंड जायना. तेणी म्हटलें की सगल्या टॅक्सीकारांक आपय म्हणून. म्हाका दिसता वेंजी बाबान म्हटलें तें. तर सगळ्यांक नाका म्हणल्यार सीएमाचो स्टेटमेंट कोण असोसिएशनाचे आसा पळय तांकां आपया म्हणल्यार ओके आपय आमी ना म्हणिना आपया. पण केन्ना आपयतालो रे? आतां तूं 25 तारखेर रावला आपूण. 25 तारखेर 2 दिसांनी चवथ. आमी चवथ करूंक काय थंयसर तुज्या फुड्यान येवन मिटींग करूंक? त्या भायल्यांक कोताक येता आमकां कोताक येना. खातीर आमी जुंता हावजान कित्याक लागून गेल्ले बसलेले थंयसर की आयज आमकां तूं आपय. आयज आपय कित्याक आनीक 7-8 दीस उरता आमकां चवथीचें काम करपाक. म्हणून आजुनूय हांव मागता आमी फाल्यां वयतले थंयसर. आमी आयज हो सडन हे कित्याक लागून गेलो की सरकार रोखडोच रातचे आनी एकदां रातच्या 12 कलेक्टराची सायन करून 144 इम्पोज केल्लो. म्हणून आयज आमी कोणाक सांगनासतना सकाळीं थंय गेले आनी मेसेजी व्हायरल केली. खातीर तुमकां आयज थोडो क्रावड कसो दिसला ते. मात फाल्यां कितलो क्रावड आसतलो तो आतांच सांगता तुमकां. थंयसर फाल्यां हजराच्या वयर क्रावड उबो जातलो फाल्यां. जाय जाल्यार आमी फॅमिलींक घेवन उबे रावतले थंयसर. म्हणून सरकाराक आमी एक भाशेन धमकी दिता सामकी वॉर्निंग तुमकां. तुमी आमकां जर फाल्यांच्या दिसा भितर आपयना जाल्यार नेक्स्ट कितें जातलें तें तुमकां भोगचें पडटलें. देव बरें. नमस्कार. हांव सत्यवान एक टॅक्सी ओनर हांव. आमी खुबशीं वर्सां पळयलीं आतां हेंच्यांनी आमकां एवरी टायम गव्हर्मेंटान आमकां एवरी टायम कितें केलां टॅक्सीकारांक जे कॉन्फिडन्सान घेयन आसतना हे पळय एक पयलीं तेंच्यांनी गोवा मायल्स हाडले मागीर गोवा एप म्हणून हाडलो आनी आतां ते रॅपिडो ओला आनी उबर हेंकां हाडूंक सोदतात. हांव सरकाराक एकूच विनंती करतां की हे जे तुमी एप एग्रिगेटर भायले पळय जे गोंयान आतां ट्युरिजमा खातीर म्हणिनात तुमी सांगतात गोंयकारा खातीर जर तुमी हाडूंक सोदशात. हे आमचे आतां गोंयकार पळय हांवूय गोंयकार. म्हाका एपाचेर वचपाक गरज ना. प्रत्येक घरांनी आमच्या टॅक्सी आहा आनी आमी आमच्या गोंयकारांनी सुद्दां जर कोणीय आमकां भाडें दिलें जाल्यार आमी तांकां पयशे सुद्दां इचराना, पयशे सुद्दां सांगना. म्हणून सरकाराक एकूच विनंती करता आनी चड करून मोविनांक एकूच सांगता
जर आमकां कॉन्फिडन्सान टॅक्सीकारांक कॉन्फिडन्सान घेवच्या आदी जर तुमी खंयच्याच एका जर एपाक जर हाडूंक सोदशात जाल्यार फुडें ह्या अशें रोडाचेर न्हू एवरी विलेजींनी जशें आंदोलन जातलें आनी कितें जातलें पळय न्हू तांकां रिस्पॉन्सिबल तुमीच आसतले कित्याक आमी ऑलरेडी आतां कांयच सांगूंक शकना मिडियाचेर की आमी प्रत्येक वाड्यांनी पळय आतां वाड्यांनी आमचे जे पीस आसले ते आमी धाकटी हॉटेलां येयली कित्याक लागून आमी सोंसता आतां हे पळय तेंची सेवेज हे ते घाण आमी सोंसता आनी आयज जर तुमी तेंच्या ओला उबर आनी रॅपिडो हे सगळे गोवा मायल्साच्या अंडर जर आमकां कमिशन बेजाचेर जर आमी जर चलोवंक सोदीत आमकां हें मान्य ना आनी आमी हेचो निशेध करता इतकी सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां कोबार योगेश आयज सरकार आमकां सगळ्यांक माफिया म्हणटा एक टॅग दवरलेलो आमकां सरकारांनी दवरलेला तसो आमचो गोंयकारांनी दवरलेलो आमकां टॅग ते माफिया म्हणून सो हे कित्याक माफिया म्हणटा ते आमकां आयज पासून कांय खबर ना जी ट्रान्सपरन्सी दाखयना म्हणटा ट्रान्सपरन्सी दाखोवपाक जाय म्हणटा तेका लागून म्हणटा सरकारान एक ॲप हाडलो गोवा मायल्स म्हणून थंय ते फेल जाले सेकेंड तेंच्यांनी मिटर हाडलो मिटराकूय ते फेल जाले जो मिटर आमकां जे गोंयकारांक ट्रान्सपरन्सी टॅक्सीकारांक ट्रान्सपरन्सी दाखोवपाक जाय म्हणून जो 3,500 जो मिटर आहा तो आमी 11,500 घातलो मागीर मावले ते तो मिटर रिचार्ज करपाक जाय मावलो सो 5,000 रिचार्ज करपाक लायलो वर्साक आमी जरी तर आमी एक टॅक्सीकार जर एक वाट बोन हांगा तर बोन वाट म्हणून आमी एक लॉंगकट मात 1-2-5 किलोमिटर जरी तर आमी थंय एक 100-200 रुपया सुबेज घेता जाल्यार सरकार आमकां म्हणटा चोर लुट्टा म्हणटा आमी जो मिटर आमी 11,500 मिटर घातला जो 3,500 ते बाकीचे पयशे गेले खंय आनी हे जे वर्साक 5,000 रुपया घेता पळय ते पयशे वयतात खंय तेजी ट्रान्सपरन्सी सरकारान आमकां दाखोवपाक नाका दाखोवपाक जाय न्हू तशेंच वयता आनी ती आतां फेरीबोटी येता भायर वयता टॉपिकाचेर जेन्ना ही रो फेरीबोट हाडली जेन्ना सरकार आमकां म्हणटा ट्युरिस्टांक म्हणटा ट्युरिजम तर वाडयतलो म्हणटा जाल्यार ट्युरिस्टांक म्हणटा सवाय करपाक जाय जी रो फेरीबोट हाडल्या पळय ते फेरीबोटीचो तूं आयज पळोवंक वयशीत ते मेनू कार्ड दवरलेले आहा तेजेर जरी तर आमी लोकल तर कोण वचत जाल्यार 30 रुपया घेतात आनी जरी तर तोच तर गॅस तर ट्रान्सफर करता तेतून जाल्यार 30 रुपया जाग्यार 300 रुपया घेता हेतून चोरूंक कोण शिकयता चोरता कोण आनी येता कोणाचेर आनी सरकार म्हणटा पळय ॲप बरो म्हणटा जरी तर ॲप बरो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक वॉटर डिपार्टमेंटाक सगळे डिपार्टमेंटाक गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटाक तुमच्यो सगळ्यो गाडयो चलतात त्यो तुमी ॲपाचेर कित्याक चलयना जायते फावटी आमी एसेंब्लीन गेले सेक्रेटरीन वयता आमी तेन्ना तुमच्या स्टाफांक व्हरपाक कदंबा बसी येतात कित्याक कदंबा बसी येतात ते ॲप बेस्ड टॅक्सी यूज करा मरे तुमी सगळे तर ॲप बरें म्हणटा जाल्यार ते तुमी पयलीं यूज करपाक जाय मागीर आमकां टॅक्सीकारांक सांगपाक जाय हें सगळें बरें म्हणून सो हेतून खंय ना खंय सरकार आमकां फटयता सरकाराक म्हणटा ती ट्रान्सपरन्सी दाखोवपाची गरजूच ना ट्युरिस्टांक सरकाराक फकत कॅब एग्रिगेटर हाडपाक जाय ॲप हाडपाक जाय आनी सगळे गोंयकारांचे पाड घालपाक जाय हांव सरकाराक एकूच रिक्वेस्ट करता हो जो आमचो नीज गोंयकारांचो बिझनस आसा टॅक्सीचो तो गोंयकाराच्या हातीन उरो न्ही ताका लागून सराक हात जोडून मागता आमकां आपय बसी आमचेशीन जायते सजेशन आहात जायती ट्रान्सपरन्सी आहा ट्रान्सपरन्सी दाखयतलो जायते आमी एमएलएक मेळोंक गेले एमएलएक मेवता आमी भोंवताले जेन्ना एमएलएक आमकां सांगलें आमची हॉटेलां मोगले ते जेन्ना हॉटेलां म्हणटात ते म्हणटा आमची हॉटेलां पळय म्हणटा वेबसायटीचेर चलतात सिंगल बेडरूम इतले डबल बेडरूम ट्रिपल बेडरूम इतली रेट आहा म्हणटा ते वेबसायटीचेर पोवन म्हणटा गेस्टां म्हणटा हॉटेलांत भितर सरता म्हणटा तुमची हॉटेलां तर वेबसायटीचेर चलतात जाल्यार आमच्यो टॅक्सी वेबसायटीचेर चलना तशेंच वेबसायट तर करतलो जाल्यार ट्रान्सपरन्सी जर दाखयतलो जाल्यार जेन्ना गोंयांत ट्युरिस्ट येता पळय तेन्ना गोवा टॅक्सी म्हणून घालपाक जाय तेन्ना फूल डिस्प्ले येवपाक जाय दाबोलीम एअरपोर्ट टू कलांगूट कितले कलांगूट टू मोपा एअरपोर्ट कितले ही डिस्प्लेचेर येवपाक जाय जरी तर दाबोलीम एअरपोर्ट टू कलांगूट 1,500 रुपया पडटा आनी जरी तर खंयचोच टॅक्सीकार आमचो 1,800 रुपया घेता जावं 2,000 रुपया घेता ते ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय सगळा टोल फ्री नंबर आसपाक जाय कंप्लेंट नंबर आसपाक जाय आनी जे कोण पयशे सुबेज घेता पळय तेर एक्शन घेवपाक जाय तेजे परमीट कॅन्सील करपाक जाय हेका म्हणटा ट्रान्सपरन्सी ते एग्रिगेटर हाडले ॲप हाडले ते ट्रान्सपरन्सी जायना हे सगळे लूट बाजार जाता सो प्लीज हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता तुमी आमकां हाडया आमकां बसया आनी आमचेशी डिस्कस करा सोल्युशन बरें गावतलें आमकां थँक्यू माहिती द्या तर
अटॅच टू मुला चाय पिया माझी ताका चाय करून आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मेन हेतू म्हणजे काल कितें जालें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्यांनी एक कॉन्फरन्स दवरली मीट दवरली विकसीत गोंय 2037 ह्या संकल्पनेचेर आनी ते म्हणटा कितें डिजिटल फ्युचर फॉर टुरिजम ही संकल्पना घेवन तेंच्यांनी काल एक प्रेस मीट दवरली हे कॉन्फरन्स मीट दवरलेली आनी त्या कॉन्फरन्साक कॉन्फरन्स चेअर केल्लो GCCIचे प्रेसिडेंट मिसीस दोंड प्रमोद सावंत डॉक्टर आमचो CM आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो आनी हेंच्या वांगडा थंय कॉन्फरन्साक बसलेले बाकीचे स्टेक होल्डर म्हणजे गोवा मायल्स जो कोण उत्कर्श दाभाडे म्हणून पुना बेस्ड भायलो कोण आहा पळय तेजी आनी ओला उबर आनी रॅपिडो ह्यो कंपनी जे हे कंपनी तिनूय हे मिटिंगेक आसल्यो काल आनी मिटींग जावन CMचो स्टेटमेंट आसलो की विकसीत गोंय 2037च्या वाटचालीक लागून आमी आज मिटींग घेतलेली आनी डिजिटल फ्युचर फॉर टुरिजम फुडल्या 10-12 वर्सां टुरिजमाक डिजिटल फ्युचर म्हणून आनी ताचो तेणी स्टेटमेंट केल्लें की स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर गोंय करूंक जाय आमकां आनी अंत्योदय तत्वान म्हणजे निमाण्या मनशा कडेन सुद्दां आमच्यो फॅसिलिटीज पावूंक जाय अशें स्टेटमेंट केलें ब्रेकींग न्यूज येयले की CM इज इन्वायटींग ओला उबर ब्रेकींग न्यूज येयलो आनी भायर जेन्ना मिटींग सोंपना फुडें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येयलो आनी तेणी सांगलें की आमची मिटींग जाली हेल्दी डिस्टन्स जालें आमच्या वांगडा मिटिंगेक ओला उबर आनी रॅपिडो ही जे एग्रिगेटर आनी कॉर्पोरेट लॉबी आसली हे आसले सो हेका लागून आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता कंडेम करपाक सरकार जे कितें करता पळय तेजो निशेध करपाक कित्याक फाटल्याच्यान गायडलायन्स हाडली गोवा ट्रान्सपोर्ट गायडलायन्स 2025 आनी ताका गोंय बरो ओपोज जालो सगळ्या आमदारा कडेन आपआपले टॅक्सीकार पावले सगळे ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांनी टुरिजम स्टेक होल्डरांनी ओपोज केलो कित्याक हे गायडलायन आसली ती प्रायवेटायजेशन करपाची गायडलायन आसली प्रायवेटायजेशन करपाचें आमचे ट्रान्सपोर्ट बिजनस आहा पळय ते सो सरकाराक मेळ्ळें सरकारान सांगलें की आमकां ही स्क्रॅप करता जावं अधिवेशनान जे असेंब्ली आसली तेन्ना उलयतले म्हणून ते असेंब्लीनूय आमचो डिस्कशन जालें बट रिजल्ट हो मेळ्ळो ना मागीर सांगलें सरकारान की 20 ते 25 ऑगस्टाक स्टेक होल्डर म्हणजे टॅक्सीकारांची कम्युनिटीक टॅक्सीकारांच्या युनियनाक वांगडा घेवन बसतले आनी हेजे कितें ते सुटावो काडटलो आनी ती गायडलायन स्क्रॅप करतले म्हणून बट सरकारान अशें करनासतना 19 तारखे म्हणजे काल GCCIच्या प्लॅटफॉर्माच्या अंडर हे सगळ्यांक घेवन बसलो आनी मिटींग केली म्हणजे सरकार एक कितें करूंक सोदता सरकार एक नीज गोंयकारांचे धंदे सारके सोंपोवंक सोदता सरकार कितें करूंक सोदता तें कांय कळना मांडूल हे 2 तोडाचे आसता सरकार 3 तोडाचो जाल्ले अशें दिसता जेन्ना आमी तेंचे कडेन गेल्ले तेन्ना एक उलयता असेंब्लीन एक उलयतात आनी आयज हे कॉर्पोरेट लॉबीक ओलाक उबराक घेवन बसोन दुसरेंच कितें उलयता सो सरकारान हे जे धोरण अवलंबलां ते फाटीं घेवपाचें हे नीज गोंयकारांचे धंदे गोंयकारांच्या हातीन दवरपाचे नाल्यार ह्यो रॅपिडो असली कंपनी जर येत जाल्यार रॅपिडो कंपनी येयली की जे पळय आख्ख्या इंडियेन एक पायलट म्हणून जाता ही गोंयान आहा मोटरबोट पायलट म्हणटा पळय ती जाय ते नश्ट जातली तेंचे फक्त हँड टू माउथ उरलेले आहा ते तेंचे आयज जोडपाचें आनी आयज खावपाचें असो वेवसाय आहा कित्याक रॅपिडोचो कॉन्सेप्ट कसो आहा प्रायवेट व्हेकलान एप डावनलोड करपाची आनी भाडी मारपाची आनी ती बायक शेअरिंगेनूय दिवपाची म्हणजे रेंट बायकीचो बिझनस कबार आनी हे दोन्ही गोष्टी रेंट हेजो रिक्षेकाराचो बिझनस कबार म्हणजे रॅपिडो जर गोंयान येयली जाल्यार बेसिकली जे पळय अंत्योदय म्हणटा लास्ट निमाणे मनशाचो पळोवंक जाय ते निमाणे मनीस पायलट हे सोंपतले हे रिक्षेकार हे सोंपतले रेंट बायकवाले सोंपतले सरकार आतां अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ही उतरां उलोवपाक बरी दिसता बट तुमी निमाणे मनशाक सोंपोवन उलयतात सो आमचो हेचेर निशेध आहा आमी रॅपिडो ओला उबर ह्यो कंपनी गोंयान येवपाक दिवचे ना आमी गोंयचे धंद्याचें प्रायवेटायजेशन जावपाक दिवचे ना सरकारान जे धोरण जे अवलंबलां ते स्टॉप करपाचें गायडलायन जी आहा काडल्या ती स्क्रॅप करपाची आनी सरकारान प्रॉपर सांगपाचें आमकां बाबा कितें करपाक जाय तुमी आनी कितें करूंक सोदतात ते तुमी तुमकां पयशांक कमिशनाक लागून चोरपणां करूंक जाय म्हणून ते एग्रिगेटर जाय काय नाका काय गोंयकार जाय ते सांगपाचें 2037 जेन्ना तुमी उलयतात जी संकल्पना विकसीत गोंय म्हणून सांगतात तुमी उरतल्यात तुमी तुमची राजवट उरतल्यात काय आमी गोंयकार म्हणून उरतल्यात ते बरी चिंतूंक जाय जर आमी गोंयकार आनी गोंयकाराचे धंदे जे निमाणे गोंयकाराच्या हातीन उरल्यात ते जर उरना जाल्यार तुमी कशे उरतल्यात कित्याक जर आमी आयज सोंपले जाल्यार तुमी सोंपपाक टायम लागचो ना थोड्यांक पळय स्वप्नां पडटात
आपले बायलेक धरून इलेक्ट करून हाडले, आपूण इलेक्ट जालेलो, आता चेड्याक दवरया, सुनेक दवरया, ती स्वप्नांच उरतली. जर आमी जर उरले जाल्यार तुमी उरतले. हेची तुमी नोंद घेवपाची आनी बांदून दवरपाचो. कित्याक अजून पासून लोकांक खबर ना आमी कित्याक बोंबो मारता ते. सो गोंयचे जनतेकूय सांगता, सरकार आयज आमचे वेवसाय प्रायवेटायजेशन करूंक सोदता. रॅपिडो हाडून हो निम्माणो पळय तो मनीस आसा, निम्माणी कॉम्युनिटी उरला पायलटाची, काट करून सोंपतली आनी हेका सरकार कारणीभूत जातलो. टॅक्सीकार सोंपतले, रेंट कारवाले सोंपतले. म्हणजे जे वेवसाय आयज बहुजन समाजाच्या हातीन आहा ते सोंपतले. लोक अजून सिरियस ना, ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर सिरियस ना, पण आयज सिरियस जावंक जाय तेंच्यांनी. जर तुमी आयज सिरियस जातले जाल्यार वेवसाय जे गोंयकाराच्या हातीन आहा ते गोंयकाराच्या हातीन उरतले आनी फुडले जनरेशनाच्या हातीन उरतले. नाल्यार येता ती जनरेशन गाळी सोदले आमकां. आमच्या जाणट्यांनी हे वेवसाय दवरले ना म्हणटले. सो तेका लागून हांव आजुनूय सांगता, दोळे उगडा. गोमंतकेची जनता आहा, बहुजन समाज आहा, जे ह्या वेवसाय 60-70 हजार फॅमिली आहा त्यांच्यानी दोळे उगडात आनी सपोर्ट करात आमकां. आयज तुमच्या सपोर्टाचो, तुमच्या मदतीचो आमकां एक आव्हान तुमकां. जर तुमी आयज आमच्या वांगडा आसतल्यात नाल्यार हे धंदो वाचोवपाक आमकां सपोर्ट मेळटलो. नाल्यार अशी कंडिशन जाल्ली आहा की हे धंदे उरतले, आमी उरतले, गोंयकार उरतले काय गोंयकार मोडटले ते कांय खबर ना आमकां. कित्याक आतां आमी जेन्ना ट्युरिजम येयल्ले तेन्ना हे वेवसाय आमी घेवन आहा, गोमंतकीय नीज गोंयकार घेवन आहा, बहुजन समाज घेवन आहा. आनी सरकार ह्यो कसली तरी पॉलिसी हाडटा, कॉर्पोरेट लॉबी हाडटा आनी हे धंदे प्रायवेटायजेशन करूंक सोदता. फाल्यां जर हे सगळे वेवसाय येयले जाल्यार गोंयकार आनी गोंयकार पण सोंपतले. पण हे जेन्ना सोंपतले न्हू तेन्ना हो सरकारूय सोंपपाक आनी सरकार सोंपोवपाक आमी फाटीं फुडें पोवचे ना. जी कोणा कोणाची स्वप्नां आहा न्हू, 4-4 कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5-5 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपले फॅमिलीक धरून इलेक्ट करून हाडपाचें आहा न्हू, ती स्वप्नांच उरतली. सो हेची सरकारान नोंद घेवपाची, आमदारांनी नोंद घेवपाची. आनी जर आमी वाजाल्ले आहा, आतां इतकी वर्सां 2014च्यान आमी प्रोटेस्ट एजिटेशनां करता, धंदो वाचोवपाक, धंदो सेव करपाक. गोमंतकेचो गोंयकाराचो धंदो. ओला येयल्ले, आमी प्रोटेस्ट केलो, मार पडलो, केशी घातल्यो, काय फरक पडना. बट ओला बंद जालो. बट 2018च्यान आमी गोवा माणसां झगडटा एज अ टॅक्सीकार. आनी 50% आमी सवाय आहा, 50% सवाय ना. खंय खंय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता, ती एक डिबेटीची गोष्ट उरलेली आहा. बट आमकां आमचो धंदो आयज उरोवंक जाय आनी गोंयकार पण उरोवंक जाय. सरकाराक चेतावणी आहा, तुमी हे 2-2 टप्पी धोरण बंद करात. ही बायजाणपणाची गजाली चल्ल्या त्यो बंद करात. आयज जर हे वेवसाय गोंयकाराच्या हातीन दवरूंक जाय आनी गोंयकारांक तुमी जर समर्थ दवरूंक जाय, आत्मनिर्भर दवरूंक जाय, तुमी ज्यो भाशा उलयतात ते सगळे जर गोंयकाराक दवरूंक जाय जाल्यार गोंयकाराचे धंदे गोंयकाराच्या हातीन दवरात. कसले पॉलिसी, कसले ट्रान्सपरन्सी, कसले टॅक्नॉलॉजीच्या जर नांवाचेर हे धंदे जर सोंपोवंक चालू केले जाल्यार जे पळय गोंयान फुडें जातले, प्रोटेस्ट एजिटेशन हे जावचें ना. जे पळय फुडें कितें जावपाचें निमाणें कितें उरलां तें जातलें आनी हेका सरकार कारणीभूत आसतलो. कित्याक जंय खचर उपास मारीचो आनी अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो विशय जाल्लो आहा, थंयसर तुमकां खबर आहा, थंयसर सामुहीक आत्महत्या जावन खुबशे विशय अशे जाल्ले आहा. ती गोंयकाराचेर पाळी हाडपाची न्हू. कित्याक आमी मिटिंग्यो घेवन आमी प्रोटेस्ट करून आमी वाजाल्ले आहा. आमी आमच्या भुरग्यांक आफोवन अशें बसून आमकांय लज दिसता भुरग्यांक आफोवपाक. कित्याक आमी प्रत्येक दिसा प्रोटेस्ट करपाचो, प्रत्येक दिसा एजिटेशनां करपाचें, पोट भरपाचें. हें जावचें ना. कितें जातलें गोंयांत तें निमाणें जातलें. हो जन आंदोलन जातलो जो गोंयचे हिस्ट्रीक, गोंयच्या इतिहासाक उरतलो. कित्याक राफणकराचो जो जाल्लो तेज्या पेक्षा व्हडलो आंदोलन गोंयांत जातलें. कित्याक गोंया स्वतंत्र जालें 1961, बट गोंयकाराचे धंदे हे स्वतंत्र जावंक ना आज पासून. गोंयचे धंदे खंय तरी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन वचपाक पावल्या. आनी हे स्वतंत्र करपाक जर आमकां एक आमचो सॅक्रिफायस सुद्दां दिवचो पडलो नाल्यार आमी समर्थपणे उबे आहा. कित्याक जर एक मनीस 2 मनीस आपले जर बलिदान दिवन हे धंदे गोंयकाराच्या हातीन दवरूंक शकता नाल्यार तें सुद्दां करपाक आमी फाटीं फुडें रावचे ना. सो सरकाराक चेतावणी आहा आनी सरकाराक आयज आमी हांगर सांगूंक सोदता, तुमची 2 टप्पी धोरण आहा, बायजाणपणां आहा पळय, एक तोंडान हांगर एक उलयतात, एक तोंडान थंय उलयतात, तें बंद करपाचें. नाल्यार जे पळय जातलें आनी जावंक फावना पळय तसलें जातलें आनी हेका हो आमचो भाजपा सरकार कारणीभूत आसतलो, भाजपाचे आमदार कारणीभूत आसतले. जे आमदार भाशींक बांदून स्वप्नां पळयता पळय, जे 5-5 मतदारसंघ काबीज करपाचे, तांकां त्रास जातलो आनी हो व्हडलो त्रास जातलो. हेची चेतावणी घेवपाची तुमी. थँक्यू. इन शॉर्ट, सरकाराचे स्टेटमेंट टॅक्सी इश्यूचेर तुमचे प्रेस कॉन्फरन्स हे जायते वेळा पळयलेले आसा. प्रोटेस्ट तुमी केले. काल जशें आतां सरकार बसलो मिटींग घेवपाक, तुमकां सांगलें आश्वासन की तुमच्या वांगडा मिटींग करता म्हणून. अजून मेरेन कित्याक सुटावो जायना? तुमच्या वांगडा कित्याक बसोंक सोदिना?
कारण कितें आहा की तुमच्या कडसून सरकाराक फायदो जायना? हो सरकार आहा तो चोर आहा, हांकां चोरूंक नागोंक मेळना म्हणून हे सुटला जायना. तांकां जाय कॉर्पोरेट लॉबी, कित्याक कॉर्पोरेट लॉबीचो फायदो आहा तांकां. आमचो बारीक मनशाचो काय फायदो ना. आमचो बारीक मनशाचो फायदो फक्त इलेक्शनाक वोट घालपाक आहा. कळ्ळें तुका? जर आमी गोंयकारांक धंदेच उरचे ना, तांकां वोटूय मेळपाक ना, हे तांकां आमी हांगा सांगूंक सोदता. तुमकां जर पुजा करूंक जाय कॉर्पोरेट लॉबीची, ओला उबरा रॅपिडोचे, ना तुमी तुजी पुजा करात. बट हे धंदे तुमी जर सपोर्ट करिना आमकां धंदे सांबाळपाक, नाल्यार आमी समर्थ आमचें बलिदान दिवन हे धंदे गोंयकारां खातीर आनी फुडले जनरेशन तेंच्या हातीन दवरपाक. सो सरकारान हेची चेतावणी घेवपाची. जी पळय बायजाणपणां परत सांगता हांव, जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान पळय बायजाणपणां चालू दवरल्या ती बंद करपाची. कालच्या स्टेटमेंटाचेर पयलं मिनिस्टरान सांगलां की फ्युचर प्लॅनिंगा खातीर हय 37चे हेका, सो तेचेर तुमच्या म्हणजे तुमकां घेवनूय वयतलो म्हटलं तेणें, तुमच्या वांगडा रावतलो म्हटलं, गोंयकारांच्या फायद्या खातीर आहा म्हटलं, डिजिटायझेशन करपाक सोदता, म्हणजे कितें नेमकें सरकार सांगूंक कितें सांगू? सरकार कितें सांगूंक सोदता जाणाय? आतां जेन्ना एक करताना सरकार आमकां उपासमारीचो प्रश्न हाडूंक सोदता, अनएम्प्लॉयमेंट दिवंक सोदता सरकार, आनी काडून धंदे कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिवंक सोदता. जशें 80च्या 90च्या दशकांत जेन्ना गोंयकार सक्षम जावंक नासले, कित्याक तेंचे कडेन उदरनिर्वाहाचें साधन नासलें, खंय तरी कोप मारप, घरांत न्हिदप, तसली परिस्थिती परत हाडूंक सोदता सरकार हो. आनी आमी तरी आसतना ह्या सरकाराक हे आमी हाडून दिवचे ना. आमी सक्षम आहात. तुमी जर सपोर्ट करना जाल्यार आमी लढाई हेच्या फुडें मोठी जातली. जाय जाल्यार आमकां आमचो आत्मस्वार्थ विकून जावं आत्मदहन करून सुद्दां जे हे धंदे उरले ते गोंयकारांक दवरूंक मेळात ना, ते सुद्दां करपाक आमी फाटीं फुडें पोवचे ना. फाटल्या दिसांनी ओला डिजिटलायझेशन तुम्ही म्हणटा पळय, 2016 आमचे डिमॉनिटायझेशन जालें, तेज्या उपरांत डिजिटलायझेशन QR कोड स्कॅनर येयले पेमेंट करपाक. हेज्या पयलीं तुमी आयकलेलें केन्ना तरी तुमच्या बँकेनसून पयशे गेले, पयशे कोणें काडले, आयकलेलें तुमी? जेन्ना डिजिटलायझेशन जालें पळय तेन्नाच हे आमचे आख्या वर्ल्डाचे पाड पडले, कारण तेन्ना ते स्कॅम जावंक लागले, पयशे बँकेनसून नाच जावंक लागले, OTP येता, हे येता. हेज्या पयलीं OTP येताल्यो ह्यो डिमॉडर्न जावच्या पयलीं, डिजिटल जावच्या पयलीं OTP आसल्यो कांय नासले. कोणाच्याच लोकांच्या अकाउंटांतून पयशे नाच जायनासले मरे. हे डिजिटलायझेशन करता पळय तितूनच सरकाराकूय फायदो आनी चोरकारांकूय फायदो आहा, म्हणून सरकार हे डिजिटलायझेशन करूंक सोदता. तर हेज्या पयलीं आमचे पयशे केन्ना शेणा नासले, कोणाच्या अकाउंटातून पयशे नाच जायनासले. डिजिटलायझेशन जायनासतना पयशे नाच जावंक लागले मरे अकाउंटातून. कित्याक जावंक लागले? कित्याक हे डिजिटलायझेशन, ते QR कोड, कित्याक आमचे जाणटे बी मोबायल पळयतात, OTP येता, पयशे नाच जाता. हेज्या पयलीं केन्नाच जायनासले मरे. सरकार म्हणटा मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आसा पळय तेका एडॅप्ट जावपाक जाय. सो ही एक नवीन टेक्नॉलॉजी डिजिटलायज जावपा खातीर पयली लोकल टेक्नॉलॉजी एडॅप्ट जावं म्हणून सांग तेका. स्टेक होल्डर आसा पळय टॅक्सी कार तांकां एडॅप्ट जावं म्हणून सांग तेका. शेकवाले आसा, हॉटेल्सवाले आसा, रेंट कॅब आसा, रेंट बायक आसा, तांकां एडॅप्ट जावं म्हणून सांग. तूं चित्ता स्वप्ना चंद्रा वयली थरतेर पयली पांय दवर म्हणून सांग तेका. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें की ओला इलिगली चलता हे तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां कळयलें. काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली पळय ती अनऑफिशियल जी आशिल्ली ती आतां खंय ऑफिशियली तांकां चालू करपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. खंय तरी डॉट कनेक्ट जाता कशें, एक्झॅक्टली खंय तरी एक डॉट कनेक्ट जाता कशें दिसना तुका? पयली 24 आमी कंप्लेन केल्लेले उबरा बद्दल, 24 कंप्लेन केल्लेली आनी CMान इन हावजान उबे रावन सांगलें ना चलना म्हणून. आमी एक वर्स पयलीं कंप्लेन केल्लेले उबराचेर आनी CM उबे रावन हावजान फटिंगगिरी उलयता की ना चलना म्हणून. आमी ताका दाखयले पळय कंप्लेन 2024 आमी सगळ्यांक, प्लस आमी CMकूय कॉपी धाडलेली. म्हाका दिसता तो आपल्या डिपार्टमेंटान जे आपले ऑफिशियली कितें येता पळय तें पळयना, तो अनपड आहा, तो फक्त पयशे करपाक भोंवता आसतलो. सो तेजे ऑफिशियल कितें कॉपी येता पळय ताका दिसना, हे कंप्लेनी तो पळोवंक वचना म्हणून तो हावजान फटींग उलयलो. म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तांकां फॉर्मली लिगली अनाउन्स करपाक. डॉट्स कनेक्ट कशें जाता कशें एक्झॅक्टली कितें आसा जाणा कोणाक खबर ना अशें ना, सगळ्यांक सगळें खबर आसा. चीफ मिनिस्टराक खबर ना ओला उबेर चलतली म्हणून, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक खबर ना ओला उबेर चलता म्हणून, सगळ्यांक सगळें खबर आहा. हे कशें दाखयता जाणा तूं, हे ते सोरोप दाखयता ते. म्हणजे ते कितें जाणा आतां टॅक्सीकार आसा पळय, भोवतेक टॅक्सीकार 99% शिकलेले लोक आसा भितर. आनी पयलीं कशें जातालें, पयलीं शिकलेलेच लोक आसले ना न्ही, बट ते शिक्षण आतांचें व्हडलें शिक्षण म्हणटा पळय तशें. हे दाखयता फक्त चुट्टेचो सोरोप, आनी चुट्टेचो सोरोप दाखयता कारणान हे मागीर गळ्यान हात घालून सगळें एकूच हे, सगळें एकूच. पूण दाखयतना एकल्या आमदारान सांगलेलें ओला हाडनाका उबेर हाडनाका म्हणून. आयज तो आमदार खंय आयलो, एकल्यान सांगलेलें पुला पलतडी दिवचो ना म्हणून हाडून. आज तो आमदार खंय जालो, खंय गेले ते आज तेंच्यांनी एक्चुअली हे जेन्ना तेंच्यांनी काल स्टेटमेंट केला पळय तांच्यांनी अपोज तेंच्यांनी करपाक जाय आसलो हे, वो तेंच्यांनी फुडें सांगपाक जाय आसलो. कित्याक जेन्ना आमी हावज हे
आमचे दैवत मानता. ज्या हावजान ज्यो गजाली उलयता ते पूर्णपणे रिकॉर्ड जाता आनी तेका आमी मानता. कित्याक ह्या खातीरूच थंय स्कुलाची भुरगीं येता, बसता, आयकता, हे कितें उलयता ते फाल्यां तेंच्या मनार परिणाम कसो जातलो हे खंय तरी आयज सरकारान चिंतपाक जाय. जेन्ना तूं एक आश्वासन खंय तरी दिता जाल्यार तुवें तें फुलफील करपाक जाय आनी फुलफील करता आसतना गोंयकारांक घेवनूच फुलफील करपाक जाय. अशें न्ही तूं भायल्या ओला उबेर आनी तो रॅपिडो हाडून करतले तेजें जायना. तें जावपाक जाय कशें जेन्ना तूं एक आश्वासन तूं एक उतार दिता तेन्ना ते उतार तुका पाळपाक जाय. आनी तेका म्हणटा खरो पॉलिटिशियन. हे पॉलिटिशियन न्हू. म्हाका सदांच याद जाता जे पयलींचे पॉलिटिशियन आमी इल्लेशे आसतना पळयताले तेन्ना आमी एसेंब्ली हे ते तशें कांय पळयनासले तितले, पण पळयताले. पूण त्या टायमाचेर आतां कशें जालां, आतां तुजें खातें तूं सांबाळ आनी तेजें खातें तूं सांबाळ आनी खातें म्हणजे खाया आनी मरा. आता एक इन शॉर्ट की सरकार तुमकां घेवन हो टॅक्सी बिझनेस करूंक सोदिना अशें पळय कशें आसा. फुडच्यान जर बॅगां येयली आमचे कडच्यान बॅगां वयची ना. बॅगां येता थंयसर तेंचे आसतले न्हू. संवसारान मनशाक जगपाक कितें जाय रे. संवसारान मनशाक जगपाक मरे एक बरी हे जाय, कितें म्हणटा ते आपली साऊथ बालाय बरी जाय, इतलेंच जाय. बट आतां म्हाका आमकां तरी अशें दिसता जर ते इतलें करूंक सोदता जाल्यार ह्यान फुडें कितें करता. पण म्हाजी एक रिक्वेस्ट अजूनय ते कितें करता पळय तुमी हाडले तेंकां, उलयले तेंच्या वांगडा, कितें केलें तेंकां पयलीं गोंयकार म्हणून आमकां आपोवपाक जाय. तुमी आयज आपोवंक ना, पूण आज तुमी आपयतले केन्ना ते सुनिलान सांगला ते 25 तारखेक जेन्ना आमची चवथ लागीं पावतली तेन्ना म्हणटले लिडर्स येवंक ना, कोण येवंक ना. ही खंय तरी पॉलिटिक्स करतले. हातूंत भितर पॉलिटिक्स करनाकात. हातूंत भितर टॅक्सीकारांक पॉलिटिक्स करनाका. म्हाजी इतलेंच मागणें, तुमी कितेंय करा, कोणाक हाडून बसया नाल्यार कितें करता ते करा, पण ह्यो ज्यो गजाली आमकां ना म्हटला त्यो तुमी एबीएन्सान दवरपाक सोदता जाल्यार त्यो तुमच्यो चुकीच्यो आसा. त्यो स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून हावजानूय उलयल्ले आनी आमी आतां सांगता एबीएन्सान दवरपाची गजाल न्हू ती स्क्रॅप करपाची. आनी जर हे येयले जशें आमच्या सगळ्या लिडरांनी सांगले हे जे जातले पळय हे व्हडले जातले आनी जशें जातले ते चिंतपा सारकें जावचें ना. आता शेवटचो प्रश्न की आता इतले तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, तुमचा आवाज सरकारा मेरेन वयता पण सरकार खंय ना खंय आयकना अशें दिसता. आता एट प्रेझेंट कितें करतले तुमी तुमचो बिझनेस राखपा खातीर? पळय आमी आमचो बिझनेस अशेंच तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेत रावतले आनी उलयत रावतले? आमी उलोवन थकले. लास्ट 7 वर्सां उलयली. लास्ट 7 वर्सां आमी वचून लेटरां प्रत्येक असोसिएशनाक लेटरां करता, प्रत्येक असोसिएशनाक वचून मेळटा. कितले म्हणून हांचे कडेन वचून आमी भीक मागतले. आमी हांचे कडेन भीक मागून थकले. आतां कितें करपाचें? आमी प्रेसा माध्यमांतून सांगचें पडटा. आतां मी जर एक अपॉइंटमेंट मागूंक गेलो तो मेळना. अरे फाटल्या दिसांनी एक 10 जाण टॅक्सीकार हावजान वचपाक म्हणजे पळोवपाक तांकां भायर आडयले गेले. हे टॅक्सीकारांक जर इतले भिता जाल्यार करना कित्याक तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व. आनी तुवें एक विचारलें की 37 हे करपाचें म्हणून. पण हांव इतलेंच सांगपाक सोदता ते 37चे सोड माविन गुदिनो हो फेल जाल्लो आसा. एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांवें प्रत्येक म्हजें जें आसा ताणें रिजायन करपाचें. आतां हे फाल्यां कितें कोणाची शपथविधी आसा म्हणून आतां हें आयकलां हांवें. फाल्यां माविनाकूय देंवोवचो आनी दुसऱ्याक कोणाक तरी खातें दिवचें. तो खातें म्हणून खायत आहा तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इतलें खायत आसा हिशोब आनी कोत ना. परत वयतल्यात कोणाक मेळपाक आतां कोणाक म्हणून मेळटले आमी? कितले म्हणून मेळटले आमी सांग? म्हणजे टॅक्सीकारां खातीर कोण ना? टॅक्सीकारां खातीर म्हाका तरी अशें दिसता सगळ्यांनी आवाज उठयलो. मानता सगळ्यांनी आवाज उठयलो. पूण एट द टायम आज तेंच्यांनी जें केलां पळय त्या हितून म्हाका तरी दिसता आमच्या वांगडा रावन थोडे तरी आमदारांनी जावं कोण आसा पळय तांच्यांनी आवाज उठोवपाचो आनी हाका निशेध करचो इतलेंच हांव मागता. कित्याक कालची गजाल आसा. आता शेवटचो जी रेट आता तुमी म्हणटा की आमकां सर्टन रेट तेंच्यांनी लावची म्हणून त्या एपाचेर टॅक्सी काढले की ती रेट सर्टन तेजेर तुमी रेडी आहात? ती रेट येयली की डिस्कशन जावंक जाय. सरकाराची गॅजेटेड रेट नोटिफाय आसा आमी तीच फॉलो करता. फक्त सरकार आनी ह्यो मुवींग गुदिनो कन्फ्युजन करता ती गोवा मायल्स हाडल्या मार तांकां अंडरचार्ज करूंक लायल्या आनी अंडरचार्ज करूंक लायला आनी ह्यो कॉन्फ्लिक्ट वाडयला आनी ते म्हणटा की आमी माफिया, आमी लुटता. आमी लुटिना, कारण आमी गव्हर्मेंटान जी आमकां रेट दिली पळय आमी तीच फॉलो करता. आमी मुवींग गुदिनोक सांगूंक सोदता आनी सीएमाक सांगूंक सोदता जी तुमी गॅजेटेड रेट आमकां दिल्या पळय तीच प्रत्येक जो ॲप चलता गोंयांत गोवा मायल्स आनी रोहन फोर्टेचो जो गोवा टुरिझम ॲप चलता पळय ताका तुमी गॅजेटेड रेट फॉलो करूंक लाया. आमी आयचे डेटीन चॅलेंज करता सरकाराक हे तुमची ॲपां आनी गोवा मायल्स आनी हे खंयचे उरता पळय ते पळोवया. हे आमी चॅलेंज करता. गॅजेटेड रेट फॉलो करूंक लाय सरकाराक सांग मागीर उलोवया म्हणून सांग सरकाराक.
तुम्ही डिजिटलायज जावपाक अगेन्स्ट आहात? आमी अगेन्स्ट ना डिजिटलाक आमी अगेन्स्ट ना. अगेन्स्ट म्हणजे आमकां ॲप एग्रिगेटर हे प्लॅटफॉर्म नाका. आमी लोकांच्या हातीन कित्याक दिवचे? आमचो धंदो लोकांच्या हातीन आमी कित्याक दिवचो? जो आमच्या आज्या पणज्यांनी धंदो वयर काडलेलो ह्यो आमी तेज्या हातीन कित्याक दिवपाचो? तेका आयते जेवण थाली आमी फूल सजोवपाची आनी ते ओला उबरवाल्याक आमी जेवंक दिवपाचो कित्याक? आनी आमच्या घुस्तार तो कित्याक जेयतलो? हे आमचे पोट आमीच चलयतले आनी आमीच चलयत येयल्यात आदीसून. सो आमी ताका रेडी जेवण कित्याक दितले? हे तो सरकार दिवंक सोदता कारण ते थालीतले अर्धे तो कमिशन दिवंक सोदता सरकाराक म्हणून ते दिवंक सोदता. म्हणजे तुमच्या थालीतले काय मेळना सरकाराक? जाल्लेच आसा न्हू. थालींचे सगळे मेळटा. आमचे थालींचे मेळना अशें न्हू. आमी खूब थाली दिल्ल्यो आसा. आमचे कितें दिना आमी तांकां? आमी टॅक्स पे करता, ताच्या उपरांत आमी ट्युरिजम टॅक्स दिता, आमी पासिंग करता, सगळें करता. कितें दिना? मिटर घालता, रिन्यूअल करता. कितें दिना? वखदार स्पीड गव्हर्नराच्या वखदार थाली खावना. ज्यो ऑल ओव्हर इंडिया ज्यो रेट्स पळय आहा खंयच्याय मार्केटान ओपन मार्केटान वयशी जाल्यार 3,500 11,000 तेन्ना थाली खाल्ली ना. तेंच्यांनी व्हडली तंदुरी बीन चिकनाच्यो खंय थाली खाल्ल्यो तेन्ना ते गळ्यान घातले ना आमच्या. आमची सरकाराक एकूच विनंती आसा, जशें आमच्या सुनील बाबान सांगला, फाल्यांच्या दिसा भितर जर आमकां ते आपयना जाल्यार सरकारान आमचो प्लॅन बी रेडी आसा. ते भोगपाक सरकारान आमकां रेडी रावचे हेच सांगून आमी देव बरें करूं. कित्याक सरकार तुम्ही म्हणटा न्हू टॅक्सीकारांना कोण ना? टॅक्सीकार आहा आमचे गोंयची जनता आहा, टुरिजम ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डर आहा, मिडिया आहा. कित्याक तुमी आहा न्हू आयज पासून आमी पोट भरता अजुनूय. तुमचो खूब सपोर्ट आहा आनी तो विधाता आहा, तो देव आहा. देवाक खबर आहा आमी तेजे भुरगे आनी तो कसो आमचे पोट भरून तो देव पळयतलो. तो तेंच्या एटलिस्ट सरकाराक बुद्ध घालतलो नाल्यार कितें करूंक जाय तो देव पळयतलो. बट हे धंदे आमच्या हातीन आमच्या दवरपाक तो आमकां सपोर्ट करतलो. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.